नमस्कार टी टाइम बुलेटिन आणि होकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। उच्च न्यायालयाचो सरकाराक धपको। टीसीपीचे कलम 17चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन कलमाक स्थगिती हे लोकांचे जैत म्हणटा याचिकादार आल्वारीस। काशीनाथ आनी आमदार संकल्पाचे वादावादी प्रकरणाचो तपास करूंक नाशिल्ल्यान वास्कोच्या सत्र न्यायालयान काडली दक्षिणेच्या पुलीस अधीक्षकाक आनी निरीक्षकाक नोटीस। 17 तारखेर कोर्टान हाजीर रावपाचे निर्देश। आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचे आरोप फट, तांचेर कारवाय करपा विशीं चर्चा खंय चल्ल्या। भाजपाचे सरचिटणीस आनी खासदार अरुण सिंग हांची प्रतिक्रिया। काकोडा वाठारांत भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात। दुसरे वटेन बार्देस तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत 2 जाण जखमी। बँकेंत आधार कार्ड लिंक ना जाल्यार मेळचो ना। दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाव। 30 एप्रील मेरेन बँकेंत आधार कार्ड लिंक सक्तीचे। दिव्यांगां खातीर घेतिल्ल्यो तिसांतल्यो 18 ई रिक्षा पडल्यात दुर्लखायत। फकत 12 रिक्षा रस्त्यांचेर धांवतात, बाकीच्यो तांत्रीक आडकळींक लागून उरल्यात तश्योच। आतां खबरो विस्तारांत। उच्च न्यायालयाचो सरकाराक धपको। टीसीपी खात्याचे कलम 17(2)चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां कोर्टान रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2)चेर स्थगिती मागल्या। 17(2)चो वापर करून आतां जाय तशी जमीन रुपांतरणां करपाक मेळची ना। ही लोकांचो जैत अशें याचिकादार नॉर्मा आल्वारीस उलयली। उच्च न्यायालयान नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17(2)चे नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2)चेर स्थगिती मागल्या। नगर नियोजन कायद्याच्या 17(2) ह्या कलमाचो वापर करून गोंयांत सर्रासपणान जमनींचें रुपांतरण सुरू आशिल्लें। हाचे आड गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। ह्या आदेशा उपरांत नॉर्मा आल्वारीसान खोस उक्तायतना ही लोकांची जैत आशिल्ल्याचें म्हटलां। The court has just delivered its judgment on the challenge that the petitioner, the Goa Foundation and several other petitioners made to the validity of Section 17(2). And the court has struck down the rules and the guidelines which enable the operation of Section 17(2). As regards the 17(2) itself, it has decided that the 17(2) has to be read down, which means that any proposals which come have to be considered in the light of the regional plan only and not independently, not by themselves, not for reasons of inconsistency and incoherency. So the detailed judgment is not available right now. It will come this afternoon. But the court has also said that no further approvals can be granted at present when the state government sought a stay of the operation of the Section 17(2) for 6 weeks. So this is a good victory for people because we were opposed to the zonings which were being changed bit by bit, spot by spot in different places, changing the entire context of the landscape of Goa and literally casting aside the Regional Plan 2021, which is still valid and holds good for the people of Goa, protecting its ecology and environment while also allowing for development in certain areas. The court has placed the matter after 6 weeks, so we will have to read the judgment and consider each individual case because many cases were done on the basis of inconsistency and incoherency and not error. Error has to be shown vis-a-vis the original proposal in the regional plan. So each of the approvals that have been granted have to be considered, to my mind, reconsidered in the light of what they were in the original regional plan. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर कारवाय कित्याक केली ना असो प्रश्न सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचार विरोधी फांट्याचो SP आनी पुलीस निरीक्षकाक विचारला। हे विशीं सत्र न्यायालयान दोगांकूय नोटीसी काडल्या। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी एप्रिलाचे 19 तारखेर जातली। काशीनाथ शेटये सयत 6 जाणांनी ह्या प्रकरणांत ACB कडेन कागाळ केल्ली। उपरांत ताणें सत्र न्यायालयांतूय दाद मागिल्ली।
क्लियर करपाक एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो. पांडुरंगाच्या आरोपा उपरांत वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी भ्रष्टाचार विरोधी फाट्या कडेन कागाळ करून चवकशेची मागणी केल्ली. पूण भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तांणी सत्र न्यायालयात दाद मागिल्ली. बुधवारा सत्र न्यायालयात ही केस आयली. सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात एसीबीचो पुलीस अधीक्षक तशेंच पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडून कारवाय कित्याक केली ना असो प्रस्न विचारलो. हे विशीं फुडली सुनावणी 19 एप्रिलाक जातली. भारतीय न्याय संहिते प्रमाण कागाळ जाली काय मुळाव्या तपासा खातीर पुलिशे कडेन 14 दिसांचो वेळ आसता. ह्या 14 दिसांनी तांणी तपास केलो ना जाल्यार ती आपुणच FIR जाता अशें काशीनाथ शेटये सांगता. मडकयकारान थोडे स्टेटमेंट काडलेले न्ही, ते खरे काय खोटे आनी कितें कोणाक पयशे दिल्या कितें दिला आनी ओगीच खंयचे सगळे मिनिस्टर पयशे करता अशें ताणें म्हणलेलें. सो अशें आमी कंप्लेन केली की ताणें कोणें जर पयशे घेतल्या जाल्यार इट शूड बी ऑफेन्स शूड बी रजिस्टर्ड म्हणून. आनी मागीर आमी पयलीं आमी PIक दिली एंटी करप्शन ब्युरोन आनी मागीर आमी SP ACB ताजी एक हें केलें परती कॉपी दिली 2 दिसांनी वचून. आनी दे हॅव नॉट रजिस्टर्ड द ऑफेन्स किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी स्टार्ट करूंक ना म्हणून आमी तांचे कोर्टान गेले की बाबा हे खरेंच पयशे घेतल्या कितें घेतल्या ना जाल्यार अंडर 217 BNS आनी 212 BNS ताजेर कंप्लेन जावंक जाय ती फॉल्स कंप्लेन म्हणून. नाजाल्यार प्रत्येक जाण फाल्यां कोणाचेर आळ घालतले. आतां ह्या दिसांनी हें जालां तें कोणी आळ घालता कोणाचेरूय काय प्रूफ ना बेश्टे घेना आसतना सुद्दां घेतला म्हणटा. सो इनोसंट मनीस तातूंत त्रासान पडूंक जायना अशें आमचें म्हणणें. सो वी हॅड आतां फायल्ड केस देन इट वॉज रजिस्टर्ड एंड नाव नोटीस हॅव बीन इश्यूड बाय द स्पेशल जज ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट ऑन 19 एप्रिल at 10 o'clock. केन्ना पर्यंत रजिस्टर बी कर म्हटलं ते रजिस्टर न्ही तांकां नोटीस काडल्या तांणी कोणाक PI आनी हे तांकां विचारता ते कित्याक करूंक ना किंवा ते प्रिलिमिनरी तांकां प्रिलिमिनरी 14 दिसाचो टायम मेळटा करपाक. आनी ती प्रिलिमिनरी आमी कंप्लेन दितकूच 14 दिसाचो टायम आहा एज पर BNSS. सो तांणी जर ती 14 भितर ती प्रोड्यूस करची पडटली नाल्यार ताणी FIR ऑटोमॅटिकली FIR रजिस्टर करता. नेक्स्ट हियरिंग ते येतले PI आनी SP तांचो PP आज तांकां सांगला न्ही तांचे येतले आनी दे वील फायल देयर रिप्लाय. ते कित्याक करूंक ना नाल्यार कितें आसा तें कळटलें न्ही लोकां फुडें येतलें नाल्यार हे अशेंच बंद जावपाचें काय जावचें. नेक्स्ट 19 एप्रिल 10 o'clock. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिल्ल्याचे आदले मंत्री मडकयकाराचे आरोप फट आसा. तांचेर कारवाय करपाची चर्चा पक्षा भितर सुरू आसा. भाजपाचे सरचिटणीस आनी खासदार अरुण सिंग हांची प्रतिक्रिया. पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन मडकयकाराच्या विधाना विशीं अरुण सिंगाचेर पत्रकारांनी प्रश्नांचो फार केलो. क्या मैं कह सकता हूं कि सबको मालूम है कि वो झूठा आरोप है. उन्होंने सरेआम झूठ बोला है. हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता. वह पार्टी आपस में चर्चा कर रही है लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है. हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है. और एक व्यक्ति के कहने से कुछ फर्क और आप सबको मालूम है क्यों कह रहे हैं. अगर ये गलत है तो आपके बीजेपी लीडर के पास वो पोजीशन मांगने के लिए क्यों जाते हैं? चलो सबको मालूम है, आप सबको मालूम है वो गलत आरोप लगाया है. आगे इन्वेस्टिगेशन क्या कैसे बोल सकते हैं कि आरोप झूठा है? सब जनता को मालूम है कि ईमानदार सरकार है. हमारे लिए सबसे बड़ी अगर ईमानदारी के कसौटी पे है तो सरकार है, जनता है. जनता बार बार चुन करके भेज रही. जनता से बात कर, जनता करे, ईमानदार सरकार है. हम लोग को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में सदैव काम करते हैं, इसलिए उनको मालूम है जनता जनार्दन सर्वोपरि है. तो बीजेपी के लीडर ही है ना वो भी एक्स मिनिस्टर. मैंने बोल दिया भैया वो सरेआम गलत है, उसमें कोई दम नहीं है. सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और क्यों उन्होंने बोला वो सब आपको मालूम है. आगे चलो. नहीं देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है. कभी कभी अपने काम को लेकर के, अपने मुद्दों के लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इतनी मर्यादा रखना चाहिए कि क्या सार्वजनिक रूप से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसकी जरूर चर्चा करना चाहिए. काकोडा वाठारांत शाळेच्या भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. जाल्यार दुसरे वटेन बार्देस तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत हिट अँड रन अपघातांत 2 कामगारांक दुखापत जाल्या. पळयात.
काकोडा वाठारांत भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. बिरेस्तारा 12:30 सुमार हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. भुरग्यांक सुरक्षीत रित्या गाडयेंतल्यान भायर काडले. देवादायेन ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावना. घर वयता आनी मुखार ट्रक आसलेलो, त्याच्या मुखार आनी गाडी आसलेली. स्पीड ब्रेकर आपल्या स्लो जाली म्हणटकच ट्रकूय स्लो जालो. स्लो जातकच तिणे आयल्यान एका फाटल्यान गाडी आसली पळय तेणे आयल्यान ताका एटॅक केलो. म्हणटरी त्या एक्सिडेंटा भितर भुरगे चड आशिल्ले. खूब आसलेली 25 सुमार भुरगीं आसलेली, पूण देवा हितून त्या भुरग्यांक कांय जालें ना. कितें ती भुरगीं म्हणल्यार केजी भुरगीं आसलेली. पूण कोणाक कोणाक कांय जालें ना, कोणाक कांय जालें ना. मागीर तांकां पेरंट्सांनी पेरंट्सांनी मागीर तेंच्यानी दुसरी गाडी गॅरेज करून तांकां भुरग्यांक घेवन गेली. हेतून कोणाची अशी तुमकां मिस्टेक दिता? मिस्टेक अशी म्हणून जाल्यार आतां सेलो एक्सिडंट म्हणटा मुखाली गाडी रावली म्हणून ट्रक रावलो ती फाटल्यान तेणे ब्रेक तेगे लागलो अशें कितें जालें. तेणे आयल्यान ताका पुश केली, ताका हें केली. त्या ड्रायव्हराक बी कितें जालां? ड्रायव्हराक कांय जालें ना, कोणाक कांय जालें ना. दुसरे वटेन बार्देश तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत हिट अँड रन अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटक नोंदणीकृत आशिल्ली कार चलोवपी पर्यटकान ह्या वाठारांत पार्क केल्ल्या वॅगनर कारीक धक्को दिलो. ह्या वेळार रस्त्या वयल्यान चलून वचपी 2 कामगारांक दुखापत जाली. उपरांत ह्या कारीन पार्क केल्ल्या टॅक्सीक धक्को दिवन पळ काडलो. टॅक्सी चालकांनी ह्या कारीचो पाटलाव करपाचो यत्न केलो, मात तांकां कार सापडूंक ना. उपरांत बागा वाठारांतल्या एका कॅसिनो भायर ही कार दिसली. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. सकाळी 5 गजाल जाली कितें, ही गाडी आसा पळय म्हणजे टॅक्सीक मारून आनी एक वेगनर आसली पळय ती 2-3 जाण चलोन वयता स्टाफ आसले तर तांकां मारून बीन तेचे हात बीन हे पकडून तांकां उडयला आनी गाडी पळयत हांगासरल्यान. गाडी आतां हांगा मेळिल्ली आहा, 3 वरांनी सोदले पळय आतां मेळ्ळा. पुलिसांक सांगल्या, कालावड कंप्लेंट केल्ली, ते येता करून अजून थंयसून ते अंजुनान धाडले. अंजुनाचे म्हणटा ते कालावड परत धाडटले म्हणटा. ते अंजुनी कांय ते रिस्पॉन्स काय ना, कितें करपाचें काय ना. गाडी पार्क केलेली आणि सकाळी 6 वाजता डायरेक्ट पूर्ण मागणी जोरात धडक दिली आणि पुढे गेली गाडी डॅमेज झाली. किती वाजता हे? सकाळी 6 वाजता झालं असं म्हणतात. सकाळी 6 वाजता. तू काय पार्क केली होती गाडी? नाही काय लावली इथं लावली आणि त्याच्यानंतर कोणी आता 7 वाजता आलो, 6 वाजता घेऊन गेले. ते तुझ्या गाडीवर मारली गाडी? हो डायरेक्ट. आणि गाडी काय पुढे आली? गाडी तिथनं इथं आली. तिथं आली. काय डॅमेज झाले सध्या? 30 फूट आली. 30 फूट कुठे आले? काय डॅमेज झाले सध्या? गाडीचा नंतर डॅमेज झाला, सगळं ऑइल आणि पेट्रोल लीक आहे. पुढे डॅमेज झालं, तिकडे डॅमेज झालं, दरवाजा उघडणं झाला. इन तरह आ रहे थे, ये तो काम है रात में काम नहीं आ रहा है. इसके वो आ रहा था उधर से चलते हुए आ रहा है, पूरा चला स्पीड में आ रहा था, ऐसे चला रहा था पूरा स्पीड में. उसके बाद हम लोग पीछे थे, उसको एक गाड़ी को वाला गाड़ी को टक्कर मार दिया. उसके बाद हम लोग उधर खड़ा गए. आप लोग वहाँ से चल के आ रहे थे? रूम से. कितने लोग थे आप? 2 आदमी से. और ये गाड़ी किधर से आई? उधर से स्पीड पूरा एकदम आ रहा था, पूरा स्पीड में पूरा पूरे ठोक दिए इसको गाड़ी इसको होता ना. इसके बाद हम लोग उधर साइड में इसको मेरा में आ गया. अच्छा, ये लगा तुमको? लगा पूरे टाका मारा है. कितना टाका पड़ा? 4-5 टाका मारा. कितना टाका पड़ा? 5 टाका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक यानफुडें आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें आसतलें. 30 एप्रील मेरेन आधार कार्ड बँकेंत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक येवजणेचो लाभ मेळचो ना, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी दिल्या. दयानंद सामाजिक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक ह्यान फुडें आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें आसतलें. आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजिक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक येवजणेचो लाव मेळचो ना. 30 एप्रील मेरेन आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजिक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक निधी मेळप बंद जातलो, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकार हांणी दिली. पात्र आशिल्ल्या लाभार्थ्यांक सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळचो आनी तातूंत पारदर्शकता उरची हे खातीर बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप गरजेचें आसा. लाभार्थ्यांनी 30 एप्रील मेरेन आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार तांकां लाव मेळचो ना, अशें अजित पंचवाडकार हांणी सांगलें. सद्याक 1,30,000 लाभार्थी हे येवजणेचो लाव घेतात. तातूंतल्या 26,000 लाभार्थ्यांचो आधार कार्ड नंबर नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. भारत सरकार तशेंच गोंय सरकाराचें धोरण आसा की खंयच्याय ज्यो पळय येवजणी आसात भारत सरकाराच्यो जावं गोंय सरकाराच्यो ताचे लाभधारकांक लाभ डायरेक्ट मेळचो म्हणून डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणून एक धोरण आपणायलां, जातून आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम म्हणून आसा. ही आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कित्याक तर खंयच्याय येवजणेचो जर लाभ मेळपा खातीर लाभधारक आसत
ताका त्या येवजणेचो लाभ त्या लाभधारका पर्यंत थेट वचचो आनी तो दुसऱ्या कोणाक वचचो न्ही हो येवजणे फाटल्यान ह्या धोरणा फाटल्यान हेतू आसा. तर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ह्या येवजणेच्या अंतर्गत आमचे जवळपास 1,30,000 लाभधारक आसात आनी हे जे पळय लाभधारक आसात तांचे आधार सिडींग करप हे गरजेचें. आनी म्हणून आमी 6 म्हयने फाटीं लोकांक आमी अपील केल्ली, विनंती केल्ली की प्रत्येकान आपलें आधार सिडींग आपलो अकावंट बँक अकावंट आसा तो आधार सिडींग करून घेवचो. पण आमी अनफॉर्च्युनेटली अशें आमकां कळ्ळां की खुबश्या जाणांनी चडश्या जाणांनी करूं ना. सो तेन्ना आतां एक टोकाची भुमिका अशी म्हणून आमकां घेवची पडली की फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आमी विनंती करतात सगळे लाभधारकांक की आधार सिडींग करचें, तांचो अकावंट आधार सिडींग करचो. जर हे केलें ना जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली आमी तांकां बाय 30 एप्रील पर्यंत जर केलें ना जाल्यार जे कोणी आधार सिडींग करूं ना तांकां हो लाभ येवपाचो बंद जातलो. पण ही जर हे धोरण जर लाभयतले जशें आमी बाकीच्याय स्किमीक लाभयला आतां की खंयच्याय स्किमीचो जर समाज कल्याण खात्यांतल्या खंयच्याय स्किमीचो जर लाभ घेतलो जाल्यार पयलो एक अट आसतली ती म्हणजे तांचो अकावंट आधार सिडीड आसपाक जाय. 15 एप्रील पर्यंत आमी डेटा कलेक्ट करतले आनी 30 एप्रील पर्यंत प्रत्येकान सिडींग करचें पडटलें. आनी जर तें केलें ना जाल्यार फुडलो जो पेमेंट आसा तो आमचो पेमेंट वतलो, पण तो फक्त आधार सिडेड अकावंटाकच वतलो आनी बाकीच्यांक लाभ मेळचो ना. मुदत वाड करपाचो प्रश्नच येना, कारण ही आमी लोकांक विनंती केल्ली 6 म्हयने फाटीं आनी हे लोकांच्या लाभा खातीर आसा, लोकांच्या फायद्या खातीर आसा की तांकां प्रत्येकाक लाभधारकाकच हाजो फायदो जातलो म्हणून. तर आनी ही फुडें आनी मुदत वाडोवपाचो प्रश्न ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. पोरवोर्सा CSR खाला दिव्यांग आयोगाक 30 ई-रिक्षा मेळिल्ल्यो, मात हे दिसांतल्यो 18 रिक्षा सद्याक तश्यो आसात. फकत 12 रिक्षा दिव्यांगांक दिल्यात. पळोवया हो रिपोर्ट. पोरू 2024 वर्साचे एप्रिलात समाज कल्याण खात्यान दिव्यांगां खातीर म्हणून व्हीलचेअर एक्सेसिबल ई-रिक्षांचें उक्तावण केल्लें. आतां हाका वर्स जायत आयलें, मात हे दिसांतल्यो 18 ई-रिक्षा अजून तश्यो धूळ खायत पडल्यात. पर्वरे दिव्यांग आयोगाच्या ऑफिसा सकयल ह्यो पळयात, ह्यो रिक्षा अश्यो उब्यो आसात. दिव्यांगांक रोजगार मेळचो तशेंच दिव्यांग प्रवाशांक खातीर हांचो वापर जावचो म्हणून CSR खाला ह्यो रिक्षा दिल्ल्यो. मात दिसांतल्यो फकत 12च गोंयच्या रस्त्याचेर धांवतात. बाकीच्यो रिक्षा अजून तांत्रीक गजाली पुराय जावंक ना म्हणून तश्यो आसात. हाचेर दिव्यांग आयोगाचो सचिव तहा हाजीक हाका विचारल्यार ताणें ही जाप दिली. सो उनका स्टेटस ये है कि हमने 30 लाए थे थ्रू CSR SBI फाउंडेशन से लास्ट ईयर, और उसमें से 12 हमने ऑलरेडी NGOs को दे दिए हैं. एंड NGOs आर यूजिंग इट वेरी वेल. जहाँ पे वो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो व्हील चेयर पे है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी उन्हें आसान हो रहा है. ऑलमोस्ट 10 हैव बीन नाउ टेकन बाय गोवा माइल्स, जो उसमें भी ऐसा था कि क्यों ये इतना टाइम लग रहा है प्रोसेस के लिए, क्योंकि क्रिएटिंग अ लाइसेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि उसमें से काफ़ी ऐसे हैं जो सीवियर डिसेबल्ड है, तो उनके हिसाब से भी हम लोगों ने उसकी जो हैंड ब्रेक्स हैं चीज़ें हैं वो ऊपर लेके आए हैं. सब है कस्टमाइज़ करके चीज़ें करके उनको हम लोग दे रहे हैं. तो उसका प्रोसेस चल रहा है. एंड साथ ही साथ जो थोड़े से और बचे हैं, तो अब उनमें से क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनके लाइसेंसेस बन नहीं सके थे, तो उनको रिप्लेस करके अब दूसरों को अब हम लोग देने वाले हैं. और तो वो भी हो जाएगा. अभी पेंडिंग कितना पड़ा है? हार्डली 3 या 4 पेंडिंग है. ओके, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? पिछले स्कीम नहीं है सर, ये दिस इज़ नॉट अ स्कीम. ये एक CSR के अंडर था जो SBI फाउंडेशन ने अपने को दिए थे, और ये SBI फाउंडेशन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू केटर टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स, सिंस ये अपॉर्चुनिटी अपने पास आई है. ओके, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है. आप आइए, एप्लीकेशन दीजिए. गोवा माइल्स और हमारी टीम बैठती है इंटरव्यू के लिए. उसमें सिंपल ये है कि ये रिक्शाज में पैसेंजर वाले ही रिक्शा है ये,
और वो हिसाब से अगर वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो उन्हें लाइसेंस के लिए कमीशन एंड गोवा माइल्स हेल्प करता है। सिंस पर्सन विद डिसेबिलिटी का लाइसेंस थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा रहता है बिकॉज उन्हें मेडिकल बोर्ड वगैरह पे जाना पड़ता है, तो उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, चीज़ें करने के लिए हम हेल्प करते हैं। वो करके एक बार उनका डॉक्यूमेंटेशन बन गया तो उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी फर्स्ट बैच बहुत जल्द आप लोग गोवा माइल्स के थ्रू देखेंगे रन करते हुए। गोवा माइल्स ने कितने हैं? 10 एंड अब अगर आगे भी अगर और कुछ आएगा तो उन्हीं के थ्रू रन होगा। सरकारान राज्यात खासा दिव्यांग खाते तयार केला। दुसरे वटेन दिव्यांगां खातीर CSR खाला मेळपी अश्यो गजाली वर्स जाले तरी त्यो उपेगाक येनात। बारीक बारीक गजालींक लागून जर सरकारी प्रक्रियेक वर्सांची वर्सां अशीच वचपाक लागली जाल्यार दिव्यांगांचे खरेच कल्याण जातले काय हो प्रस्न। आमी आसात स्टेट कमिशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या ऑफिसाचे पार्किंग एरियेन, जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितल्योश्यो ह्यो ज्यो ई रिक्षास आसात त्यो ई रिक्षास ज्यो डिसेबल लोकां खातीर CSR फंडांतल्यान हाडलेल्यो, आनीक ह्यो ई रिक्षा ज्यो आसात त्यो डिसेबल लोकां खातीर स्पेशली हाडलेल्यो, आनीक ह्यो आतां खंय तरी ह्यो रिक्षा त्यो रस्त्यांचेर आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण ह्यो रिक्षा हांगा पार्किंग लॉटान तश्योच हांगा पडलेल्यो आसात, हें आमकां दिश्टी पडटा। सो जेन्ना आमी ह्या ऑफिसान पावले थंय हांगासर जे अधिकारी आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की टोटल ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो 30 रिक्षा हाडलेल्यो। ह्या दिसांतल्यो 12 रिक्षा आसात त्यो NGOंक गेल्ल्यो आसात आनी तश्योच ज्यो 10 रिक्षा आसात त्यो गोवा माइल्सान घेतलेल्यो आसात। आनी त्याच बरोबर ज्यो काही अशी एप्लिकेशनां इन प्रोसेस आसात तशेंच जे काही एप्लिकेशन प्रोसेस आसात जाल्यार एक 4-5 रिक्षा गाडयो हांगासल्यो ज्यो आसात त्यो पेंडींग आसात, म्हणजे वेकंट आसात म्हणूं शकता आमी, तांकां अजून कोण एप्लिकंट मेळोनात। पूण खंय ना खंय जेन्ना ह्यो रिक्षा रस्त्यार आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आयज पार्किंगान दिश्टी पडटा, हेजे फाटलें एक अशें म्हत्वाचें कारण म्हणजे हांगा ज्यो फिजिकली डिसेबलांक लागून जेन्ना आमी ह्यो रिक्षा म्हणटात तेन्ना ह्यो रिक्षा कस्टमायज करच्यो पडटात, म्हटल्यार जो पर्सन चलोवपी आसा ताका जाय तशी हांगा कस्टमायज करची पडटा। फॉर एग्जाम्पल पांया कडेन ब्रेक आसता, तो पांया कडेन ब्रेक समज तेज्यान मारपाक जायना जाल्यार तो ब्रेक ताका एडजस्ट करून हाती कडेन हाडून दिवची पडटा। सो असले कस्टमायजेशनाचें जें काम आसा त्या कामाक लागून खंय तरी ह्यो रिक्षा पार्किंगान उरल्यात अशें आमकां अधिकाऱ्यांनी सांगलें। पूण खंय ना खंय हेजेर सुद्दां एक फास्ट प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो, आनीक ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो बेगीन कस्टमायज करून समज तो प्रॉब्लम येता जाल्यार बेगीन करून ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो त्या लोकांक पावपाक जाय आशिल्ल्यो आनी त्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, परवरीसून। ब्रेस्तारा नावेली पंचायतीची म्हयन्याळी बसका जाली। ह्या वेळार नावेली पंचायत वाठारांत चलपी कामां विशीं चर्चा जाली। पंचायत वाठारांत चलपी सिवरेज, वीज आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामाक लागून थंयचे रस्ते पेड्ड्यार जाल्यात। देखून हे विशीं संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक कळीत करून पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते तशेंच गटार दुरुस्त करपाक सांगिल्ल्याचें थळावो पंच वांगडी पॉल परेराचें म्हणणें। पावसा दिसांनी लोकांक कसलीच आडखळ निर्माण जावची न्हय, देखून मे म्हयन्याच्या शेवट मेरेन काम पुराय करपाची मागणी ताणें केल्या। नावेली विलेज पंचायतान मिटींग ऑर्गनायज केली बिकॉज ऑफ द मॉन्सून सीजन। आता कितें जालां नावेली विलेज आमगेले 4 डिपार्टमेंटाची काम चलता। पयलीं आसा नंबर 1 अंडरग्राउंड केबलिंग 3 फेज, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपयले आमी अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर। तेमी डिगींग करून जायते ड्रेनेज डॅमेज केले, थोडे आमगेले रोड काट केले, सो ते रिस्टोर करून पावसा पयलीं नंबर 1। नंबर 2 सिवरेज डिपार्टमेंट PWD ते फाटली कितले वर्सां सिवरेजी लायन अजून कनेक्ट करपाक जावना म्हणटा सो तेमी जायते रोड पिडा केले, गटर पिडा केले, आनी ते चेंबर बांदता ते आमगे मोस्टली मांडोपा ब्रिजी कडेन तेंगे पंपींग स्टेशन आहा थिंगाय तेमी जायते ऑब्स्ट्राक्ट करून दवरलो आहा। सो तेजेरी आमी कित्याक पावस येयलो जाल्यार माणसां ब्रीज ओवरफ्लो जाता, सो तेका ब्रिजी त्रास जावपा जायना लोकांक, आनी लोकांक मागीर आमकां पावसान त्रास जाता। सो तो एक आसा। तिसरो डिपार्टमेंट PWD वॉटर सप्लाय मांडपा एक ओल्ड ब्रिज आशिल्लो तो मोडून तेजे पायपलायन आशिल्ली उदकाची ती दुसरे ब्रिजेर जाले, ऑल्टरनेटीव ब्रिज जाले। सो तेणें बी ती लीक करून दवरला, पायपलायन जायना अशी सोडून गेला। सो लोक कंप्लेन करपाक लागले। आनी चवथो डिपार्टमेंट आहा तो आमगेलो PWD रोड्स मांडो ब्रिज आहा थिंगा पोन्नी ब्रिज मोडपाक तेमी आमगेले गणेश इमर्शन करपाचें ती हें आहलें गणपती पावोवपाचें, सो तेमी तें मोडलां। सो आमी सांगलें तेन्ना हे पावसा पयलीं तें बांदून जाय।
आनी ते इमोशनली बांदून तेजे उपरांत आमगे लोक सरकार वेचीना सो तेन्ना वचपाचें बांदावयल्यान त्रास जाता. सो हे सगळें एकठांय करून पंचायतान थारायल्लें मंथली मिटींग बॉडी डिसिजन घेतलें तें सगळें जॉयंटली आपय अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी तेंकोडे एक काम करून तितले बेगीन बिफोर द मान्सून सो दॅट दीट बी प्रॉब्लेम जावपाक जायना आमकां पावस. म्हापशा कामर खाजन वाठारांत सिवेज प्रकल्पा कडेन आशिल्ल्या कोयराक उजो लागलो. मेल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सुवातेर आशिल्ल्या पेंटाच्या डब्यांक तशेंच कोयराक कामगारांनी उजो घातलो. उज्याक लागून आशी कुशीकच्या वाठारांत हुंवर पातळिल्ल्यान लोकांक त्रास जाले. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान पुलिशे वांगडा मेळून सुवात सोदून काडली आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. 23:10 आमकां कॉल येयले की केमिकलचो वास येता. सो आमी इमिजिएटली टर्नआउट केले आनी आमी हांगा तारीर पावले. तारीर पावतूक आमी ती गाडी स्टॉप करून पयली तर आमकां वास येवंक लागलो. मागीर आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केले. तेन्ना पुलिसूय थंय पावले. तेंचे म्हणपाक लागले की हांगा जे सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंय उजो पेटलेलो आहा आनी थंयच्यानूच तो वास कसो येता. सो आमी इमिजिएटली आमी गाडी घेवन हांगा येयले. हांगा येवन पळयता जाल्यार तेंच्यांनी ते लेबरांनी थंय उजो कितें घातलेलो आनी तेंच्यांनी कसले तरी डबे घातलेले पेंटाचे डबे वा कसले डबे ते खबर ना आमकां. सो आमी ते येवन पयले आनी पालयले ते उजो पयलीं पालयलो. ते पळयतकूच मागीर मातसो तो वास कमी जालो आनी ताका आमी इन्फॉर्म केलें म्हणल्यार ते म्हणटा की आमी बेश्टे गार्बेज म्हणल्यार कसो कचरो हे करून थंय आमी उजो घातलेलो. जेन्ना म्हाका फर्स्ट कॉल आयलो 7:30 सुमार तेन्ना तो वास येतालो पळय एक म्हणजे जे धुलेरान आमच्या वाड्यार म्हाज्या वाड्यार म्हणजे शेटे वाड्यार जी वाळकेचे हे आसा शॉप आहा थंयच्यान फर्स्ट कॉल येयलो की थंयच्यान वास येता म्हणून. मागीर आमी थंय इन्क्वायरी करपाक लागले खंयच्यान म्हणजे म्हाका तो WIDचो नालो आहा थंयच्यान काय कितें कॅमिकल बीन कितें भायर सरला आनी कितें सोडला कोणी म्हणून अशें आमी इन्क्वायरी करपाक लागले जाल्यार सोमतेच तो फ्लोर मिल आसा थंयसर सकयल सारके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्या वाटेन ITIच्या फाटल्या वाटेन थंयच्यान कॉल येवपाक स्टार्ट जाले. थंयच्यान जायना फुडें वयर मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या वयर जे राष्ट्रवादी टेंपल आहा थंयच्यान कॉल येयले. म्हणजे अशे कॉल येवन पळयता जाल्यार सगळे जाण लोक पॅनीक जाले. इतके कॉल म्हटल्यार हांवें मागीर फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलो. म्हणजे पयलीं पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी फायर ब्रिगेड इन्फॉर्म केलो. मागीर जो इन्फॉर्मेशन मेळटा जशी इन्फॉर्मेशन सगळे कडेन पास जाली म्हाका कळ्ळें की जो सोर्स आसा तो हांगासर जो STB प्लांट आहा कामर खाजनान त्या STB प्लांटान थोड्या लेबर्सांनी कितें तरी उजो घातलो आनी तेतून कितें कॅमिकलाचे डबे पेटले आनी तेज्या खातीर कितें हो कॅमिकलाचो वास सगळ्या म्हापशाभरान म्हणजे ऑलमोस्ट अर्दे म्हापशाभरान हो सगळो वास येयलो. रायट फ्रॉम हांगा कामर खाजन टू शेटेवाडा आनी डांगी कॉलनी पर्यंत वास हो येवंक लागलो. पूण लोक खरेंच पॅनीक जाले कित्याक हेतून दोळ्यांसून दुखां येवंक लागली आनी वास असो येवंक लागलो कितें भंय दिसूंक लागलो कितें सकाळ पर्यंत लोक जाम पडटा अशें दिसूंक लागलें. म्हणून हांवें पर्सनली फोन केलो इमर्जन्सी सर्विसेक. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.